Goa Legislative Assembly, Rambhav Malgi Prabodhini, training program for the MLA. Not only for the new MLA, but for all MLAs. सगळ्या MLAs खातीर जी ट्रेनिंग ऑर्गनायज केल्या. आयच्या सुवाळ्याचे आमचे गेस्ट आसात हिमाचल प्रदेशचे गव्हर्नर, आमच्या राज्याचे एक्स स्पीकर श्री राजेंद्र भाई आर्लेकर, गोंय राज्याच्या विधानसभेचे सभापती श्री रमेश तवडकर, आमचे लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर बाप्पा निलेश काब्राल, सेक्रेटरी फॉर द लेजिस्लेचर नम्रता उलमन आणि रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी इन्चार्ज बाब रवी साटे. आमच्या समोर बसलेले सगळे सिनियर मिनिस्टर्स बाब सुभाष शिरोडकर, सुदीन ढवळीकर, रोहन खवटे, सुभाष फळदेसाय, निळकंठ आळणकर आणि बाकी सगळे मानाधिक आमदार. खास करून सुरुवात करता असताना फक्त सभापतीन थोडीशी खंत व्यक्त केली की थोडे जाण आमदार येवंक ना. म्हाका दिसता कदाचित दनपारा उपरांत बीन येत, थोडेशे उसरा येता. बट खरें म्हणजे ही ऑपॉर्च्युनिटी खंयच्याच आमदारान सोडपाक जायना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. नॉट ओन्ली द आमदार, बट आमदारान हाज्या बरोबर आपलो पर्सनल सेक्रेटरी आसत जाल्यार ह्या ट्रेनिंगाक तेणी ताकाय बसोवचो, हाची गरज आसा. म्हणजे एकदां आमी जितके लक्ष दिवन आयकना, एकदां ते लक्ष दिवन आयकता आनी ताजो फायदो आमकां सगळ्या जाणांक जाता. म्हाका दिसता आयच्या ट्रेनिंगाक तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता आसतना प्रामुख्यान सगळ्यात पयली हांव स्पिकराचें अभिनंदन करता की तांच्यांनी ही ट्रेनिंग ऑर्गनायज केली. हांव आमदार 2012 जालो, म्हाज्या बरोबर रोहन आसतलो, सुभाष आसतलो, आमचो गणेश गांवकार आसतलो, हे म्हाज्या बरोबरूच विधानसभेत पावल्ले आनी ताज्या उपरांत मागीर जोशुआ आनी बाकीचे आतां फ्रेशली पावले. खरें म्हणल्यार ह्या ट्रेनिंगाचो फायदो हो खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकता, कारण आमी रूल ऑफ द प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिझनेस खूब कमी जाण वाचूंक वयता. म्हाका दिसता म्हणजे फ्रॉम द डे वन आमदार जाल्या उपरांत द रूल ऑफ द प्रोसिजर ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिझनेस ही भगवद्गीता आसा. आपल्याक जर सक्सेसफूल आमदार म्हणून जर काम करतलो आसत जाल्यार तेजो पुरेपूर उपयोग आपणाक करपाक जाय. ती भगवद्गीता आपूण समजून घेवपाक जाय आनी त्याच रुला प्रमाणे आपूण फुडें वचपाचो प्रयत्न करपाक जाय. जाल्यार आमी म्हणजे एक बरो आमदार, स्टुडियस आमदार जेका आमी म्हणटा, तो वेवस्थीत रित्या मांडपाक शकता, एक्सप्रेस करपाक शकता आनी डिबेट डिस्कशनान पार्टिसिपेट जावपाक शकता, हे करपाक शकता. बरेचशे फावटी म्हणजे बाब रमेश तवडकर हांणी सांगले त्या प्रमाणे नो डावट आमकां लोकमत आसा म्हणून तर आमकां लोक निवडून दिता. आमी फिल्डा वयलें काम खूब बऱ्या पद्दतीन करूं शकता, कारण आमी तेंच काम करीत आयिल्ले आसा. रस्ते कर, गटारां कर, हेका घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन चल, तेका घेवन मंत्र्या कडेन चल, हेका घेवन ऑफिसान चल आनी आंदोलन कर, हेंच काम आमी सगळे करीत आयिल्ले आसा. ऑफकोर्स हांवूय बी तेंच करीत आयिल्लो आसा. बट विधानसभेत पावल्या उपरांत म्हणजे विधानसभेचो जर आमी रुल्स आनी प्रोसिजर जर समजुनूच घेयना आसत जाल्यार आमी आमदार म्हणून आमकां बरो आमदार म्हणून साबीत करून घेवपाक शकचे ना. त्या खातीर म्हणजे एक जर बरो आमदार म्हणून जर साबीत करून घेतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता रुल्स आनी रेगुलेशन्स सगळे समजुनूय घेवचे पडटले. आनी ताका लागून हांव जशें म्हणटलो की विशेश करून सांगता आसतना अंडर रूल 35 स्टार क्वेश्चन्स आसतलो, अनस्टार क्वेश्चन्स आसतलो. रूल 37च्या अंतर्गत म्हणजे वीच क्वेश्चन शूड बी द एडमिजिबल क्वेश्चन्स ऑर वीच इज नॉट एडमिजिबल क्वेश्चन्स. फॉर द रूल 61 हाफ एन अवर डिस्कशन्स, म्हणजे खंयच्या मॅटराचेर आपल्याक हाफ एन अवर डिस्कशन्स आपूण मागूं शकतलो. ओके, त्याच प्रमाणे आमी म्हणटले की रूल 63 कॉलिंग एटेन्शन, वीच इज द कॉलिंग एटेन्शन, जेका आमी अर्जंटली कॉल करपाक शकतले, हावजाचें लक्ष वेधून घेवपाक शकतले, स्पिकराचें लक्ष वेधून घेवपाक शकतले, मिनिस्टराचें लक्ष वेधून घेवपाक आपूण आन्सर काडपाक म्हणजे आपल्याक जाय जी गजाल अर्जंटली इम्पॉर्टंट आसा ती करून घेवपाक शकतले. इट इज नोटीस टू द रिजोल्युशन ऑफ द प्रायवेट मेंबर्स. आमी आतां प्रायवेट मेंबर्स बील जो आमकां फक्त फ्रायडे जो प्रायवेट मेंबर डे म्हणून आमी करता, त्या दिसा जर ती आमी ऑपॉर्च्युनिटी चुकयली जर आसत जाल्यार इवन दो इन द रुलींग आनी अपोजिशन्स दोनूय आमदारांक आपलें काम करून घेवपा खातीर म्हाका दिसता ह्या रुल्सांचो जर आमी सगळ्या रितीन बऱ्या पद्दतीन यूज करपाक शकलो आसत जाल्यार आमी खूब बऱ्या पद्दतीन आमी हेजो यूज करपाक शकतले. एक्चुली हे सगळे टूल्स वापरून इट इज फॉर द बरी डेमोक्रेसी ही फुडें वचपा खातीर असेंब्ली हावजाचो खूब बऱ्या पद्दतीन उपयोग आमी सगळे जाण खूब बऱ्या पद्दतीन करूं शकता.
constructive opposition should also be there for the good ruling. सरकार खूब बरें चलपा खातीर कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन आसप हें तितकेंच गरजेचें आसा. आनी जर कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन्स नासलें जाल्यार एकदां म्हणजे सरकार चलता आसतना ज्यो चुको जाता त्यो ऑपोजिशनांनी दाखोवन दिवप ही काळाची गरज आसा. आज हांव रुलिंगान आसा हाचो अर्थ म्हाका जाय तें हांव करतलो न्ही. इट इज अंडर द रुल्स एंड प्रोसिजर्स इट शूड बी. खंयचीच गजाल ही रुल्स आनी प्रोसिजराच्या भायर वचून उपयोग ना. संविधानान घालून दिल्ल्या घटनेच्या भायर वचून उपयोग ना. इट शूड बी द लेजिस्लेचर प्रोसिजर्स शूड फॉलो आनी टायम टू टायम ते फॉलोय जावपाक जाय. इन केस ते जायना आसत सामान्य मनीस आमकां विचारच्या पयलीं ते अपोजिशन्स खूब बऱ्या पद्दतीन विचारपाक शकता. दॅट्स वाय द प्लॅटफॉर्म इज एन असेंब्ली. आमी तेच म्हणटा सामान्य मनीस येतलो खंय तरी पेपरार उलयतलो ऑपोजिशनाक एक बातमी घेतलो आनी तो वयतलो. बट अकॉर्डिंग टू द रुल्स आनी प्रोसिजर्स बाबा दीज रुल्स ह्या रुल्साच्या हेच्यानुसार म्हणजे तुमची प्रोसिजर चुकलेली आसा हें सांगपा खातीर खरे टूल्स जे आसा ते आमकां असेंब्लीचो प्लॅटफॉर्म हो वापरपाची गरज आसा. आनी ताकाच लागून म्हणजे न्यू MLAs शूड बी एड्युकेटेड इन दीस टायप ऑफ ट्रेनींग. म्हाका दिसता इन दीस 2 days ट्रेनींग आनी विच इज रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी घेता जाचे इनॉग्रल सेशनाकूच आमी वेल एक्सपिरियन्स्ड पर्सन म्हणजे ज्याने गोंयची विधानसभा सगळ्यात देशात पहिली विधानसभा पेपरलेस करपी राजेंद्र भाई आर्लेकर आसा ताका आमी सगळ्यांनी तांचें खूब खूब अभिनंदन करचें. कारण जो पयलो मान गोंय विधानसभेक तांच्यांनी मेळून दिलो. गोंय विधानसभा कोंकणींतल्यान चलची तिजो कामकाजूय बी आमी पळयता की फाटलो आमचो एक्स MLA बाब विष्णू सुर्या हो एकटोच मनीस जो कोंकणींतल्यान प्रश्न विचारतालो आनी ताका उत्तरांय बी म्हणजे कोंकणींतल्यान दिवची ही तेन्नाचे सभापती बाब राजेंद्र आर्लेकर. म्हणजे ज्या कोंकणी मराठी आसत इंग्लीश आसत म्हणजे तुवें कोंकणींतल्यान प्रश्न विचारलो आसत जाल्यार ताका उत्तरूय बी कोंकणींतल्यानूच वयचें हो तांचो अठ्ठास आसतालो. म्हणजे तेद्या वेळार परत बरेचशे फावटी मराठी उलयल्या उपरांत थंय चर्चिलाक एकदां दुखतालें. आमचे बाब सुदीन ढवळीकर हे मराठींतल्यान ऑफकोर्स इट इज आमी जेन्ना म्हणटा की कोंकणींतल्यान मराठींतल्यान इंग्लिशींतल्यान आमी काय कन्नडींतल्यान विचारूंक शकना. ह्या तिनूय लँग्वेजींतल्यान आमी प्रश्न विचारपाक शकता. ताजी उत्तरां आमकां त्याच लँग्वेजींतल्यान मेळची. मदीं ट्रान्सलेटर हाडपाचोय बी एकदां हें जाल्लो की चर्चिलाक मराठी कळना म्हणून ट्रान्सलेटर बसोवन ताका मराठी कोंकणींतल्यान ट्रान्सलेट करची. होय म्हणजे हें हांवें मुद्दामून कित्याक सांगलें हांव स्पिकर आसतना ह्यो ज्यो सगळ्यो डिफिकल्टीज हांवें अनुभवल्या आनी म्हज्या 2 वर्साच्या स्पिकराच्या काळांत ज्या पद्दतीन म्हाका जें शिकपाक मेळ्ळें जो अनुभव मेळ्ळो म्हणजे एज अ स्पिकर म्हणून त्या पोस्टाचेर बसल्या उपरांत जो खरोखरूच सांगता म्हणजे त्या उच्च पदाचेर बसल्या उपरांत एक वेगळोच अनुभव आसा. आनी एकदां आमी म्हणटा म्हणजे म्हाकाय पयलीं दिशिल्लें की खरेंच हांव स्पिकर जाल्या उपरांत त्या पदाक न्याय दिवंक शकतलो काय कितें. बट त्या खुर्चेचोच गरिमा इतको आसा की त्या खुर्चेचेर बसल्या उपरांत ऑटोमॅटिकली आमी म्हणटा की त्या पोस्टांत वता म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या रोलान गेलो काय कोणी एखादो छत्रपती शिवाजी महाराजाच्याच रोलान आसता. इट इज लायक दॅट. म्हणजे त्या खुर्चेर बसल्या उपरांत आमी त्या सभापतीच्या पोजिशनाचेर वता आनी न्याय सुद्दां दिता आसतना म्हणजे बाब रमेश तवडकरान जें सांगलें इट इज नेवर म्हणजे खंयचेच वाटेन बाबा रुलींग आसा किंवा ते अपोजिशन आसा हाज्या खातीर न्ही. द रुल्स एंड कंडक्ट बिजनस हाज्यानुसार हाज्या पयलीं कितलेशेच स्पिकर जावन गेल्या. सिन्स फ्रॉम द फर्स्ट स्पिकर स्वर्गेस्त पापू शिरोडकर हांच्या पासून ते आतां पर्यंत हांची जर वळेरी काडून वचत जाल्यार हाज्यानुसार दे आर द डिफरंट रुलींग. दीस इज द रूल बूक. हाज्या व्यतिरिक्त रुलींग दिल्ली आसा वेळच्या वेळार रुलींग दिल्ली आसा. आनी वन ऑफ द बेस्ट स्पिकर म्हणूनय बी हांव सांगता की एक्स चीफ मिनिस्टर आनी एक्स स्पिकर प्रताप सिंग राणे हांच्यांनी स्पिकर पोस्टाचेर खूब बरें काम केल्लें आसा. तांची रुलिंग्स खूब बरी रुलींग आसा. हांव परत सांगता कारण टायम टू टायम हांवें तेजे रुलिंग्स रेफरन्सीस वाचल्या पळयल्या आनी हांव जेन्ना स्पिकर आसतालो तेन्ना म्हणजे तेंच्यांनी स्वता एक दोनदां जेन्ना म्हाका सांगलें की द रुल्स अपोजिशन लिडर आमचे मायकल लोबो आमच्या मदीं आयल्या मागीर तेंच्यांनी वयरून बसचे. हांव नम्रता उलमनाक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी बुके दिवन तेंचें स्वागत करचें. तेवटेन खुर्ची मायकल नम्रता स्वागत कर.
हांव स्वता स्पीकर आसतना हांवें मुद्दामून सांगलें की तांच्यांनी दिल्ल्यो रुलिंग्स तेजो खुबशे फावटी एकदां तांकांच तेंचो रुलींग हांवें परत एकदां याद करून दिल्या. हांव मुद्दामून म्हणजे तांच्यांनी अक्षरशा ते बूक म्हाका काडून दाखयताले. हांवें सांगलें तुमीच दिल्लें रुलींग तुमी आतां परत एकदां ना म्हणटा. अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली आसा. त्या खातीर बाय टेकींग द रेफरन्सीस ऑफ द डिफरंट रुलींग आनी दीस इज सगळो ऑन प्रूफ आसा. फक्त म्हाका खंत एकाच गजालीची जाता केन्ना हांव स्पीकर जाल्या उपरांत म्हाका दिसलें की सगळे रिकॉर्ड्स हे डिजिटलायज जावपाक जाय आनी ताच्या खातीर हांवें प्रयत्नय केलो कारण सगळे रिकॉर्ड्स डिजिटलायज जावपाची गरज आशिल्ली. बट योगायोगात म्हणजे 63th असेंब्ली सुरू जाल्ली आनी ज्या सकयल्या ओल्ड असेंब्ली हांव एकदां केन्ना तरी ल्हान आसतना त्या असेंब्लीत पळोवपा खातीर म्हणून आयिल्लो. एकदां केन्ना तरी एका मिनिस्टराकूय मेळपा खातीर आयिल्लो. पण हांव स्पीकर जाल्या उपरांत हांवें ठरयलें की सगळे रिकॉर्ड डिजिटलायज जावचे. सगळ्यो सीडी बिडी सगळ्यो रिकॉर्डाचेर उरचे म्हणजे जेणे करून इन फ्युचर फॉर द यंग जनरेशन एमएलएज तांच्या खातीर ते पळोवपाक रेफरन्सीस मेळचे. बट व्हेरी सॉरी टू से हांगासल्यान थंय असेंब्ली जेन्ना शिफ्ट जाली तेन्ना तेंच्यांनी रिकॉर्डूच नश्ट करून उडयले. खंयचेच रिकॉर्ड ना. म्हाका आयकोनूय वायट दिसलें की कोणी तरी सांगलें खंय तें उडय म्हणून काडून उडय भायर गरज ना तेजी म्हणून. म्हणजे आज जर तुम्ही भाऊसाहेब बांदोडकरांचें जर एखादें भाशण आयकतले म्हणजे एक्स मिनिस्टर बाब काशिनाथ जल्मी वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेचर जे जावन गेले हांचें जर आमी भाशण आयकतले आसत जाल्यार ते रिकॉर्ड आमचे कडेन एवेलेबल ना. खरें हें आसपाक जाय आसलें आनी हांव स्पीकर आशिल्लो तेन्ना हांवें सगळें हें प्रिजर्व करचें हाच्या खातीर प्रयत्नय केल्लो. बट व्हेरी सॉरी म्हणजे कोणी आनी कित्याक केलें हें म्हाका खबर ना. बट हें जावन उपयोग ना. सदोतीत हे डॉक्युमेंट्स जे आसा आतां म्हणजे राजेंद्र भाई जाल्या उपरांत ताच्या पयलीं बी म्हणजे आफ्टर असेंब्ली इन 2000 वयर हेल्या उपरांत आमी तेजे रिकॉर्ड्स मेंटेन करपाक सुरवात केल्या. हांवेंय ते डिजिटलायजेशन करपाची म्हणून तेजी स्टार्ट केल्ली बट ताच्या फुडें तें वचूंक ना. इट इज माय रिक्वेस्ट फॉर एट प्रेझेंट स्पीकर आतां आसा त्या डॉक्युमेंटाचें तरी डिजिटलायजेशन जावचें म्हणजे जेणे करून फुडल्या 50 वर्सांनी बाबा कोण जर कोणाचें भाशण आयकपाक जाय खंयची डिबेट आयकपाक जाय आसत जाल्यार तें दवरप हें गरजेचें आसा. हांवें मुद्दामून म्हणजे आमकां फाटले फावटी भाऊसाहेब बांदोडकरांचें आमकां एक फक्त तेंचें ल्हानशें स्पीकर हें जाय. आमी ऑल इंडिया रेडिओक एकदां बरयल्लें की तांचे कडेन तेंचे थोडेशे रिकॉर्ड्स आसा की तेंच्यांनी दिवचे जेणे करून आमी केन्ना तरी आमचे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स हांचें भाशण आयकपा खातीरय आमकां जाय जाल्यार तें मेळचें. त्या खातीर गोवा असेंब्ली हॅज लाँग हिस्ट्री फ्रॉम द 63 टू टील डेट. वेगवेगळे गोंय असेंब्लींतले म्हणजे पायंडे आसात म्हणजे फुटून वचप परत नवीन 15 दिसाचे 13 दिसाचे वेगवेगळी सरकार आसात. तेजो रेफरन्सीस सुद्दां म्हणजे वेगवेगळे असेंब्लीज वापरतात. अजूनय वेगवेगळे असेंब्लीज वापरतात वीच इज ऑन रिकॉर्ड एट प्रेझेंट. त्या खातीर सगळें डॉक्युमेंटेशन जावप हाजी गरजेची आसा. म्हाका दिसता त्या खातीर हांवें जर रुल्स रेग्युलेशन्स ह्या सगळ्याचेर उलयलो. द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज एन कमिटी ऑफ द असेंब्लीज. देर इज बरेचशे फावटी अपोजिशन आमदाराकूय बी ह्या सगळ्या कमिटीचेर रिप्रेझेंटेशन मेळटा. आमी आमदार म्हटलो काय म्हाका खंयचें कॉर्पोरेशन मेळटलें इतकेंच पळयता बरेचशे फावटी. एक तर हांव मंत्री जावपाक जाय म्हणून पळयता. प्रत्येकाची इच्छा आसता नो डावट. हांव जेन्ना दुसरे फावटी निवडून येयलो पळय तेन्ना म्हाकाय दिसतालें की हांव मंत्री जावचो म्हणून. बट जेन्ना कळ्ळें की हांव मंत्रीच जावंक शकना आतां म्हणलें कितें जाता तें जावं न्ही म्हणून जे दिसा म्हाका सांगलें की तुवें म्हाका सकाळी फुडें सांगलें भाईन की वचून तूं फॉर्म भरपाचो आनी तूं स्पीकर जावपाक जाय. बरें म्हणलें आतां स्पीकर तर स्पीकर. पण हांव स्पीकर जालो. हांव फक्त हांवें कित्याक सांगलें तर आमी नेक्स्ट चॉयस पळयता तो कोणूच विचारना म्हाका खंयच्या कमिटीचेर दोतोर घालतलो काय म्हणून. स्पीकराकूय विचारना म्हाकाय विचारना. आमी त्या कमिटीचो इम्पॉर्टन्स जो आसा पळय न्ही हो कमिटीचो इम्पॉर्टन्सूच विसरल्या. म्हणजे फ्रॉम द पब्लीक अकाउंट्स कमिटी टू लास्ट लायब्ररी कमिटी पर्यंत देर आर ऑल टुगेदर 13 कमिटीज आर देर. ह्या 13 कमिटीचेरूय बी आमकां इतकें काम करपाक जाता जे कदाचित आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर एंड देन अपोजिशन लिडर मनोहर भाई पर्रीकर इवन दो प्रत्येक जाण तुमी जर कमिटीचें काम काडून पळयचें आसत जाल्यार खंयच्याय मंत्र्याक एखाद्या धारेर धरपाक जाय आसत किंवा खंयचेंय काम जर तुमकां करून घेवपाचें जर आसत जाल्यार दॅट कमिटी इज ऑल्सो द टूल्स. म्हणजे वी कॅन डू इट. तुमकां तुमचें स्वताचें काम आसत जाल्यार त्या कमिटीच्या पब्लीक अकाउंट्स कमिटी तर वीच इज ऑलवेज चेअर्ड बाय द आय थिंक बाय द अपोजिशन लिडर म्हणजे दॅट इज वन ऑफ द कमिटी. त्या कमिटीच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो अपोजिशनाच्यो आनी रुलिंगांतल्योय बी
त्या पब्लीक अकाउंट्स कमिटी आसतली किंवा उरलेल्यो सगळ्यो ज्यो कमिटी आसतल्यो तातूंतल्यान ते जावपाक शकता. त्या खातीर बींग अ गूड लेजिस्लेचर यू शूड पार्टिसिपेट इन दॅट डिबेट डिस्कशन्स पार्टिसिपेट जावचेच. ऑलवेज कॉलिंग अटेन्शन आसतलें, 0 आवर मेन्शन आसतलें. आमी पळयता की सिनियर मेंबर्स जे उरता पळय न्ही तेच आपले 0 आवर्स मेन्शन आनी हेज्या खातीर सातत्यात घालीत आसता. ज्युनियर मेंबर्सांक म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय. आनी ताज्या उपरांतलो शेवटचो पार्ट वीच इज एन स्टडी टूर फॉर द अंडर दॅट कमिटीज फॉर द डिफरंट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीज आनी फॉर डिफरंट स्टेट्स. म्हाजें तर म्हणणें आसा की दुसरे असेंब्लीज कश्यो आमकां ड्युरींग माय टेन्युअर एज अ चीफ मिनिस्टर्स 2019 पासून तो आतां पर्यंत आमी खंयच्याच आमदारांक टुराचेर धाडपाक शकले ना बिकॉज ऑफ कोवीड. वी नॉट गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी बट दीस इज द रायट टायम. म्हणजे आफ्टर द असेंब्ली सेशन्स ह्या फावटीचें सगळ्यांत व्हडलें सेशन आसा. म्हणजे आमी 11 जुलैक सेशन सुरू करता ते 12 ऑगस्ट पर्यंत चलतलें. ह्या एका म्हयन्याच्या सेशनाच्या उपरांत कमिटी बी स्पीकर डिक्लेअर करतले आपूण खंयच्या कमिटीचेर पडल्या. एटलिस्ट म्हणजे इयरली तेज्यो 3 ते 4 तरी मिटिंग्स जावपाक जाय. ताज्या समोर मॅटर्स येवपाक जाय. कमिटीची मिटींग चॅर करता तेणी मिटींग आफोवपाची गरज आसा आनी मिटींग घेवपाची गरज आसा. तुमच्या प्रत्येक कमिटीच्या अंडर 4-4, 5-5 जाण MLAs आसतले आनी त्या MLAक आफोवन तुमी तो डिस्कशना विशय घेवपाक जाय. लेजिस्लेचर सेक्रेटरी एंड कन्सर्न डिपार्टमेंट सेक्रेटरी वील गायड यू रिगार्डिंग दॅट. यू हॅव द रायट टू कॉल द कन्सर्न सेक्रेटरी देर. म्हणजे MLAक जो रायट कन्सर्न सेक्रेटरी आनी लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरीक आफोवपाक उरता तो बींग एज अ कमिटी चेअरमॅन तुमी थंय ताका आफोवपाक शकता. थंय ताका सांगू शकता किंवा हे आपल्या कमिटीच्या फुडें आयिल्लो विशय आसा तूं तुज्या कन्सर्न मिनिस्टराक सांग आनी हो करून घे म्हणून. कारण त्या कमिटीन डिस्कशन्स केल्या उपरांत म्हाका दिसता हाजो उपयोग खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतले. हांवें जेन्ना म्हटलें की स्टडी टूर दीस टायम हांव ऑलरेडी स्पिकरा कडेन उलयलां की यू अरेंज द स्टडी टूर for the legislature study also and for the rest all the departmental study also. Rural development सारकिलो विषय आसतलो. I think in Gujarat, Madhya Pradesh, even though in sometime in Rajasthan also, म्हणजे रुरल डेव्हलपमेंटांत खूब मोठें काम ह्या स्टेटींनी केल्लें आसा. ते जर आमी वचून पळोवपाक शकले आसत किंवा जर पळोवपाक शकले आनी ते आमी हांगा इम्प्लिमेंट करपाक शकले स्पेशली इन द ट्रायबल डिपार्टमेंट्स, रुरल डिपार्टमेंट्स किंवा अदर इन द डिफरंट कॉर्पोरेशन्स. अशा पद्दतीची खूब कामां जी वेगवेगळ्या स्टेटींनी खूब बऱ्या पद्दतीन चलता तिजो उपयोग जर आमी हांगा करून घेवपाक शकले जाल्यार ताजोय फायदो आपूण आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करून घेवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. आनी ते सगळ्यांनी करून घेवचे डेफिनेटली की तुमी सगळे जाण जे न्यू MLAs आसा इवन दो द ओल्ड MLAs आसा इवन मिनिस्टर्स आसा आयच्या ह्या 2 दिसाच्या सेशनाचो म्हणजे पुरेपूर फायदो करून घेतले. डिबेट डिस्कशनात भाग घेतले. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी इज एन ओल्डेस्ट संस्था जी अशा पद्दतीचे प्रोग्राम्स ऑर्गनायज नॉट ओन्ली इन द महाराष्ट्रा बट डिफरंट स्टेटीची आनी डिफरंट पार्टीची. जर कोणी सपोज जर लेबल जर तांकां फक्त BJPचे म्हणून जर केला आसत जाल्यार चुकीचो समज आसा. इवन दो वेगवेगळ्या स्टेटींनी अपोजिशन्स जे आसा ते सुद्धा तांच्या कडेन येवन रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी ह्या संस्थेत येवन तांच्या कडल्यान अशा पद्दतीची सेशन्स जाता. टायम टू टायम दे आर गिवींग द ट्रेनिंग नॉट ओन्ली फॉर द MLAs बट फॉर ऑल्सो फॉर द MPs आनी कावन्सिलर्स, पंच, सरपंचस. म्हाजो ह्या संस्थे कडेन सिन्स फ्रॉम द 2008 पयले फावटी वचपाचो योग आनी पयले फावटी ट्रेनिंग घेवपाचो योग म्हाका रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीन 2008 आयलो. म्हाका दिसता तुमची जर सगळ्यांची तयारी आसत जाल्यार केन्ना तरी 1-2 दिसाचें सेशन आमी तांच्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी मुंबय हांगासरूय ऑर्गनायज करपाक शकता. जेणे करून हांव म्हणटलो की फुडली ट्रेनिंग आमी विशेश करून जो रुरल डेव्हलपमेंटाचो विशय घेतलो इट इज एन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इट इज अ लिंक विथ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. ह्यो ज्यो डिफरंट स्किम्स आसात डिफरंट प्रपोजल्स आसात हाव वी कॅन इम्प्लिमेंट इन अवर मिनिस्ट्री एंड हाव वी कॅन इम्प्लिमेंट इन अवर कॉर्पोरेशन्स हाजो आमी खूब बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम घडोवन हाडोवपाक शकता. बट आयचो जो कार्यक्रम आसा इज विशेश करून फॉर द रुल्स ऑफ द प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनस इन द गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. डिफरंट स्पीकर्स हांगासर येवपाचे आसात. दे आर द वेल एक्सपिरियन्स्ड स्पीकर. त्या खातीर वेगवेगळ्या असेंब्लीनी ह्या वेगवेगळ्या असेंब्लीचो रुल्स हे वेगवेगळे आसतात बट ताजोय उपयोग
आमी कशा पद्दतीत करून घेवपाक शकता हे सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा. निश्चितरित्या ह्या 2 दिसाच्या ट्रेनिंगाचो फायदो फुडल्या एका म्हयन्याच्या असेंब्लीत सगळे जाण आनी जेन्ना एखादो आमदार विथ रूल खंयचो एखादो आपलो विशय मांडटा तेन्ना म्हाका दिसता खूब स्पिकराकूय बरें दिसतलें, तुमकांय खूब बरें दिसतलें किंवा आपूण बाय युजींग द रूल बूक आपूण तो विशय मांडलो. हे फाटल्या हांव 10 वर्सांक पळयता म्हणजे खूब कमी आमदार आसतले जे ह्या रूल बुकाचो यूज करून आपले विशय मांडटात. कारण हांवें आमदार म्हणूनय अनुभवलो, स्पिकराच्या पोस्टार वचूनय पळयलें आनी मुख्यमंत्री आसतनाय पळयता. म्हणजे बाय द वे रोहनान खूब बऱ्या पद्दतीत म्हणजे ऑपोजिशनान आसतना आनी रुलिंगान आसतनाय बी म्हणजे तो दोनूय गोश्टीचो तो खूब बऱ्या पद्दतीत उपयोग करपाक शकलेलो आसा. इवन दो द सुभाष फळदेसाय होय बी खूब बऱ्या पद्दतीत रुलिंगान आसतना सुद्दां म्हणजे आपूण कसो खूब बऱ्या पद्दतीत उलोवपाक शकता हे 2012 ते 17 हेज्या पर्यंत तेणी दाखयल्लें आसा. त्या खातीर आपूण रुलिंगान आसलो जाल्यार आपूण एखाद्या मंत्र्याचेर कसो उलयतलो काय म्हणून हाजो प्रश्न पडूंक शकना. पण रुलिंगान आसतना सुद्दां म्हणजे एखाद्या मंत्र्याक जर कितें विचारपाक जाय आसत जाल्यार आपूण रूल बुकाचो विचार करून खूब बऱ्या पद्दतीन विचारपाक शकता. आनी म्हाका दिसता आमदार कितलो इफेक्टीव हें दाखोवपाची संद आमकां असेंब्लीन सोडली जाल्यार दुसरे कडेन मेळना. रोहन तकले हालोवपाक लागलो, हांव खरेंच सांगता तुमकां, दुसरे कडेन मेळना. आमदार कितलो इफेक्टीव हे जर दाखयतलो आसत जाल्यार असेंब्ली होच प्लॅटफॉर्म आसा. त्या ती प्रत्येकाचें म्हणणें आसा की असेंब्ली चड दीस आसची आनी असेंब्लीन कसो एक्सप्रेस करता. नो डावट म्हाजें म्हणणें की बेश्टोच बोवाळ घातलो असो न्ही. आमचो रेजिनाल्ड ना, रेजिनाल्ड सगळे करतात पण मातसो बोवाळ चड करतालो. ऑफकोर्स ही इज ऑल्सो व्हेरी गूड एम एल ए. तो रुल्स सगळे प्रोसिजर सगळे फॉलो करता पण एक दीस केन्नाय मातसो चड उलयतालो. ही इज माय गूड फ्रेंड. मी ऑपोजिशनान आसतनाय बी त्या खातीर बट तेजो बरो उपयोग कसो करतले हे जर सगळ्या आमदारांनी जर निश्चित रित्या तेजो फायदो केलो आसत जाल्यार आमी खूब बऱ्या पद्दतीत म्हणजे हांव मुद्दामून पयले फावटी एम एल ए जालो तेन्ना दुसरे दीस खंयसर म्हाजी बारीकशी बातमी येता काय म्हणून हेजो विचार करतालो. बारीकशे खंय तरी डॉक्टर प्रमोद सावंतान हो इश्यू रेज केलो म्हणून येता काय कितें हाजी वाट पळयताले. म्हणून त्या खातीर नव्या आमदारांनी वेवस्थीत रित्या दुसरे दिसा आपलो मांडलेलो विशय पेपराचेर येवपाकूच जाय अशा पद्दतीचो तो विशयूय आसपाक जाय. म्हणून हांवें सांगलें की रुलिंगान आसतनाय विशय येवपाक जाय आसत जाल्यार तो खूब बऱ्या पद्दतीन तुमी एक्सप्रेस करूं शकता. आय थिंक रामभाऊ माळगी, प्रबोधिनी, राजन भाई आल्लेकर तुमकां खूब बऱ्या पद्दतीचें मार्गदर्शन करतलेच पण उरलेल्या 2 दिसांच्या प्रत्येकाचो फायदो तुमी सगळे जाण करून घेतले. आयच्या हांव परत एकदां फॉर द स्पीकर रमेश तवडकर, सेक्रेटरी नम्रता उलमन आनी एज एंटायर टीम हे फुडल्या ह्या 2 दिसांकूच न्ही तर फुडल्या म्हयनोभराक ते सगळे जाण सरकाराक सहकार्य करतले हाची अपेक्षा करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.